आमचे काही लिडर हांगसरल्यान तांकां सपोर्ट करपाक थंय गेल्ले आनी बरेचशे लिडर म्हाका दिसता ते सपोर्ट करपाक गेल्ले ते लिडर पडले. एकंदर तुमकां ह्या सिच्युएशनाचेर कितें सांगूंक दिसता गोंयचे स्थितीचेर कशी? महाराष्ट्रात जे लिडर आमचे गोंयचे थंय गेल्ले तांचें म्हत्व कितलें हें हांव सांगूंक शकना आनी तांकां कोणी आपयले तेंय म्हाका खबर ना. पूण एक म्हणजे महाराष्ट्रांत सगळे कडेन मराठी भाशा आसा. जे आमचे काही आमचे जे सावथाचे लिडर गेल्ले तांकां मराठी भाशा कितपत येता हो एक प्रश्न आसा. म्हणून तांची कोंकणी आनी ती कोंकणी हेतून जमीन आसमानाचो फरक आसा. पेडणे पर्यंत कोंकणी वेगळी, त्यानंतर ते कितें सांगतले आनी कशें प्रेडिक्ट करतले, कारण तांकां इंग्लीश कळना. हांगचे थोडे जे आमचे लिडर गेल्ले तांकां इंग्लीश येता. एक आमचो मुख्यमंत्री सोडलो जाल्यार मराठी भाशेचेर प्रभुत्व आशिल्ले लिडर थंय कोण गेल्ले आनी ते कितें उलयले हांव नकळो. पूण महाराष्ट्रांत जे लास्ट 15 दिसांत शरद पवारान जी जडणघडण केली ती पळयत जाल्यार इन फ्युचर डेफिनेटली संबंद भारतांत भारतीय जनता पक्षान हाजेर विचार करपाची आवश्यकता आसा. कारण भारतीय जनता पक्षान संघटन आसा, पूण हें संघटन खरेंच तांकां उपयोगी पडटलें काय कितें? कारण आज हांव एक गजाल सांगता हांगा. कारण जे मनीस ते नवे नवे घेता तातूंतल्यान जुने कार्यकर्ते आपोआप दुखावले. हांव एक एग्जाम्पल दितां. आमचो एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पक्षाचो जुनो कार्यकर्तो श्रीपाद भाऊ कडेन काम करणारो आनी त्या कार्यकर्त्याक हांवें पंच म्हणून निवडून हाडलो. कारण म्हाका काँग्रेसचो मनीस थंय आयिल्लो नाका आशिल्लो उणीर ह्या गांवांत. आनी ह्या कार्यकर्त्याच्या घरांत आतां जे कोण पळय आयल्या ते वचून थंय भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्त्याचो फॉर्म भरूंक सांगता. तांच्या घरांत अचंबीत जाले सगळे लोक. कारण जवळ जवळ 28 मतां तांची थंय आसा आनी ते सगळे भारतीय जनता पक्षाची मतां आनी सदांच भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा. म्हणजे म्हाका दिसता कितें की हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता सद्या ह्या जे पळय कार्यकर्ते एकामेकाची फॉर्म भरता तांचेर देखरेख कोणाची उरली ना. आनी ते तो सुद्दां येवन म्हाका ही जेन्ना खबर सांगली तेन्ना हांव सुद्दां अचंबीत जालो. एक जुनो जवळ जवळ 25-30 वर्सां भारतीय जनता पक्षाक काम करणारे लोक मन पसून तांचे जर वचून हे जे नवे कोण आयल्या, हांव भुरटेच म्हणटा तांकां, नवे काँग्रेसींतल्यान आसूं किंवा इतर पक्षांतल्यान आयल्या आनी ते वचून जर तांकां अशें सांगता जाल्यार तांणी कितें करचें हांसचें काय रडचें असो प्रश्न तांचो जालो. आनी ही सत्य घटना म्हज्या मतदारसंघांत जाली. अश्यो कितल्योश्योच घटना आसा. ही एक सादी घटना जी म्हाका सामको जवळचो कार्यकर्तो तो, पूण बरो मनीस, तो जरी बीजेपीचो कार्यकर्ता आसत, काम करपी मनीस म्हणून ताका हांवें जवळ केला. आज दुसरी गोश्ट, आज जे ते हांगा गेले, खंय गेले, महाराष्ट्रांत, ते थंय वचून ते कितें उलयलें हांव नकळो. पूण एक सांगता, ही मॅसेज आसा आनी ही मॅसेज सगळ्यांत म्हत्वाची आमची गोंयच्या. आमी जर एकत्रीत बरो प्रचार करत जशें शरद पवारान केलें जाल्यार फुडल्या फावटी भारतीय जनता पक्ष डबल फिगर सुद्दां येवचें ना. सो गोंयांत कितें जातलें म्हणटा तुमी? गोंयांत सांगलें फुडल्या फावटी भारतीय जनता पक्ष 2 फिगर सुद्दां येवचें ना, डबल फिगर सुद्दां येवचें ना. मुख्यमंत्री सध्या तुमचेर टिका करता की तुमी मुख्यमंत्र्याक म्हाका काडून दवरला. हांव सरकारान आसूंच शकना न्ही. जेन्ना म्हाका काडला तेन्ना हांव सरकारान आसूंच शकना. सरकारान ना म्हणून हांव काम करना अशें न्ही. म्हजो हें हांव स्टडी करून हें करता. हांवें एक सुद्दां गोश्ट फोट सांगूं ना. ते ताणें मान्य केला. 2004-05 तो हें जालो म्हणटा मान्य म्हाका. तेन्ना मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो 2004-05? मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. तो इनडायरेक्टली कितें म्हणटा तशें 2007-08 मदीं 5 सूट प्रताप सिंग रावजीन हाणें आशिल्लो. त्यानंतर 7 नंतर दिगंबर कामत आशिल्लो. ह्या हातूंत सगळ्यांनी ह्या हातूंत म्हणजे फायनान्सीय हें पळोवपाकूच जाय. त्या बद्दल म्हणजे हांवें ताका चिथावणी दिली. ही चिथावणी कितें की फुडलो जो काळ येता तो बरोबर येना. त्या खातीर ताणें कितें करता आसतना खूब विचार करपाची आवश्यकता. आनी ताजे बरोबरचे जे काही मंत्री आसा ते फक्त उलयता, काम करना. हें सिद्ध जालां. आज त्या खातीर एक मंत्र्यानी काल पर्संटेजीचेर उलोवपाक लागलो. म्हणजे ताका अर्थूच ना. म्हणजे कितें उलयता हे आनी हांव कितें उलयतां. हांवें कितें सांगलां, हांवें विधानसभेत ठराव घेया, एका म्हयन्यांत जर ते दिल्लीक कांय करना आसत जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय जावन
रिजिग्नेशन दिवपाक जाय आणि तो फक्त आमदारूच 40 न्हय, तातूंत 3 खासदारांचेय मागला हांवें, तातूंत काँग्रेसूय आसा. हांवें एका दुखाचो ना आणि हीच खरी एकत्राय रावपाची वेळ आसा. सगळे 40 जाण आनी ते थंय सुद्दां तांकां पळय ते म्हणटा आनी कितें तरी सुदीन ढवळीकारान पळय न्ही कोण ते रोहनूय उलयलो खंय आनी तो एकटो मंत्री उलयलो की सुद्दां पयलीं सुरवात पळय अशा उलो हांवें सुरवात करपा खातीर उलोवना, एक एकत्रीत बसून डिसिजन घेवपाची आवश्यकता आसा म्हणून हांव उलयना. आनी असेंब्ली कॉल कित्याक करपाची हे थाराव घेवपाकूच असेंब्ली कॉल करपाची, कितें तरी आमी करपाक जाय. हातूंत म्हाका मुख्यमंत्र्याचें रिजिग्नेशनूय मागूना हांवें किंवा इतर मंत्र्यांचीय रिजिग्नेशनां मागूना. गोंयचे जर खरें गोंयकारपण आनी गोंयचेर मातयेचेर जर कोणाचें प्रेम आसा तांणी मुखार सोडून हें करपाक जाय. आनी मुख्यमंत्री जर ते करता हांव अभिनंदनूय करतलो मुख्यमंत्र्याचें. फाल्यां सकाळीं मुख्यमंत्र्यान जर दिल्ली वचून हें केलें, आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू ताजो कॉंग्रेच्युलेशन करपाक. कारण ते हेच्या पयलीं ताचें हांवें कॉंग्रेच्युलेशन हांवेंच केलां भर विधानसभेंत. हेच्या पयलीं ताजो एक ताका सन्मानीत जालो तो खंय तरी आनी ताजो सन्मान जालो म्हणून हांवेंच अभिनंदन थाराव मांडलो आनी अभिनंदन थारावाचेर जवळ जवळ 2 तास सगळे आमदार उलयले. हे पयलींचे विधानसभेत जालां. थोडी टिकाय जाली 2 तास उलयले म्हणून, पूण हें सत्य आसा. सुदीन ढवळीकार खरें आसा तें आज करून उलयता आनी हांव आतांच चेतावणी दितां हें सारकें करपाची आवश्यकता आसा. आनी ताणें फायनान्शियल हातूंत लक्ष घालचें जेणे करून फुडले जर बरे गोश्टी ताणें केल्यो आसत ताकाच ताजो सरकाराक ताज्याच सरकाराक फायदो आसा. सुदीन ढवळीकार टिका करपाक जाय म्हणून टिका करना.